पेडणे ते काणकोण मुरगांव ते दिवचल सत्तरी फोंड्याचो अंत्रुज माल साश्टीचे मडगांव राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण गोंयचे समाजकारण गोंयचे राजकारण गोंयकारांचे इशू गोंयकारांचे एक्टिविजम गोंयकारांची पल्स पळयात सिटी ग्रामात आमदार आणि आत्ता जे उपमुख्यमंत्री पद जे विराजमान झालेले असतात ते बाबू आजगावकर तांणी मोगो पक्षातून भाजप पक्षात पदार्पण केलेलं आसा आणि आयज ते आपल्या कार्यकर्त्यांक मेळच्या खातीर पेडणे मतदारसंघान आयलेले आसा। ही एक जी पार्टी जी हा एमची पार्टी ही बहुजन समाजाची पार्टी, भाऊसाहेब बांदोडकरांची पार्टी, ही पार्टी जी मुखार सरली गेली 15 वर्सां राज्य केले या मतदार आमच्या गोंया भितर। ही पार्टी सगळ्यांचे विचार घेऊन फुडें वचपी पार्टी आणि जे सगळ्यांचे विचार घेऊन वयता थंय शक्ती असता, थंय युनिटी असता आणि थंय विजय असता। पण ही पार्टी अशी झाली की दोगूच जण मनीस व्हरपाक लागले। जी ढवळीकर फॅमिली कोणाचे आयकप ना, त्यांचेच विचार आयकप आणि ते फुडें व्हरप। त्याच्या भितर एक विचार करपी आमचो तो लवू मामलेदार आसलोलो, तेजी कशी हालत जाली ती तुम्ही पळयली थंय टीव्हीचेर। लास्टाक तेजे बॅग सुद्धा उबारले, हांव म्हणलें कोण पॅन्ट कुर्ता काय म्हणते इतली हालत म्हणजे त्याने एक सारको ना इलाज करून टाकलो त्याचो। कितें करपाक जाय पळय हेचो म्हाका तुमकां सांगपाक टायम मेळूना, कारण तुम्ही माझे कार्यकर्ते। पेडणेकारांनी म्हाका हे स्थान दिला, आमदार दिला, मंत्री दिला। ही हकीकत आणि असो स्टेप घेवपाचो काय ना घेवपाचो हो विचार करपाक आणि डिस्कस करपाक सुद्धा म्हाका मेळूना तुमचे कडेन, म्हणून तुमची हांव पयली माफी मागता। पण हांवें निर्णय घेतला तो बरोबर की न्ही? सगळ्यांक तो निर्णय आवडलो, हांवें घेतलो तो। सीएम जाता जाल्यार तूं जावो थंय पाव, आमची ताकद डेली तुमच्या बरोबर आसतली की आमी एकदां आमकां थार ना सीएम हो केन्ना जाता जाल्यार पळय सर। आणि आज मातशें म्हाका वायट दिसली की प्रोटोकॉलाची गाडी येते आणि तेचो हांव आवाज आयकतलो, ह्या आवाजाक रवलो पण ती जिप्सीक आवाज ना, हेच म्हाका मातसो प्रॉब्लेम जालो। फाल्यां आवाजाची गाडी घेवन डेप्युटी सीएम फिरतलो कितके पेडणेकार सांगूंक सोदतात। आणि पेडणेकार जेन्ना बरोबर बाबू आजगांवकाराचे आसतले तेन्ना खंय जसो हांव हात हलोवन करतात तसो अधिवेशनान सराचें भाशण आसतलें। 8 महिन्या पयलीं केरळा जो वादळ जालें आणि त्या वादळान आमचे गोंयचे लोक म्हणजे आमच्या मांद्रे पेडणे मांद्र्यातले जी क्रिश्चन भाव आसात ते अडकलेले। आणि अशा टायमाचेर जे उद्योजक हांगासले आसा जीत आरोलकर हांणी थंय वचून त्या सगळ्या फॅमिलींक सुखरूप परत एकदा गोव्यान हाडले आणि ताच्या खातीर ह्या सगळ्या क्रिश्चन बांधवांनी आयज मांद्रे हांगा जो खुरीस आसा त्या खुर्सा कडेन पीस आपयलेलो आणि देवा कडेन सांगणें घातलें की जीत आरोलकर जे येत्या पोटनिवडणुकीत मांद्रे मतदारसंघान रावल्या सो तांकां बरे दीस येवचे, ते निवडून येवचे अशा पद्दतीचे सांगणें तांच्यांनी घातले। पोसाक आपणे फटाफट फोन करून जनरलाक फोन केलो आणि ताणें कितें केलें रोखडेंच जाता ते भाशेन तांकां जेवणाचो बंदोबस्त केलो। कित्याक थंयसर तांकां उदक नाहल्लें ना म्हणून पाव नाहल्लो, उदक आहलें तें सगळें पावसाचें उदक आहलें, अशें बिस्लरी उदक थंयसर कांयच नाहलें। आयज आमी हो तेच केला आमच्या ह्या भावा खातीर आणि आमी केरळाक वचून आमी ह्या वादवाक पळय हारल्यो तुफाना त्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिल्या आनी हो तेच केला। आनी ह्या भावान आमकां हाडल्यान आमकां कितले आपणाचे कश्ट वेळ दुडू आडको मोडून वचून आमकां बेंगळूर हे सगळी ताणें आमचे पासत तेग केला आणि आमकां बरे भाशेन ताणें हाडली हुस्को धरून। ह्या भावा खातीर ताणें आमकां जायती बरेपण दिलें आणि आयज पासून जीव हांव त्या भावाक लागून आमचे तुफाना मोडा कटी हाडले आणि जायतो लोक हाडलो बरे बरे शिकणार व्हडले 70 हाडले काय ना फायद्याचें केला तर ताका देवान बरें काळीज दिल्लें, बऱ्या मनाचो भुरगो। केरळासून बेंगलोरसून हांवें गोवा हाडले प्लॅनान आणि आमकां हे भाशेन तेणें हेल्प केलें म्हणून आमी आतां ताका एक आमी ताका सपोर्ट करता जो आतां मोतांक तो रावता ताका लागून तो येवचो आणि लोकांचे
बरें करचें तेणें आनी तो करतलो म्हणून आशा कित्याक तेणें आमकां जेन्ना तो आमदार नासतना आमकां हेल्प केला म्हणटच तो आतां करतलो आशा आमकां दिसता. चणाच्या खोरणाचे लायणी कॉफे कल्पना हे च्यावेचे हॉटेल आसा ते हॉटेलाच्या आयज दनपारां अचानक उजो लागलो. कायलेन मिरची भजी काडपाचें काम चालू आसलें तेन्ना कायलेन तेलाक उजो पेटलो आनी ते तेल त्यो गॅसीच्या पायपाचेर आनी सिलिंडराचेर वतले आनी अचकीत उजो लागलो. ते मागीर म्हापसा अग्निशामक दलाक आफयले. अग्निशामक दलान येवन उजो तो आटोक्यान हाडलो, सिलिंडर भायर काडलो आनी कंट्रोलान हाडलो. सादारण हॉटेलवाल्याचे 25,000च्या वयर लुकसाण जालें. काम चालू आसलें, पायप लिकेज जालें फुटले आनी गॅस हे आली आनी काय मेळोंक ना चप्पू हे करपाक पयपू घातला आमकां सगळें जालें बेगीन तें कोणाक काय सांग आनी कोणाक काय सांगना. कितले लॉस जाले? ते 25,000 लॉस जाले. सिलिंडराक उजो लागला आमी रोखडेच अनाउन्स केले जाल्यार पयले सिलिंडराचो जो पायप आसलो तो लीक आसलो. तेका लागून ते गॅस स्टेशन भायर सरले आनी तो उजो पायपाक घेतलो तो कडेक लागलो गॅसाक आनी ते उदक मारून उजो पयलीं काडयला आनी 2 सिलिंडर तेजे भितरल्यान भायर काडले. कारण डॅमेज जे आसा ते साधारण 15,000 जाले आसा. ते मोस्टली सगळें सामान जे आसा ते आमी सांगले. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. आयज बाली कुंकोली शांतादुर्गा बालिकारीन हिची जात्रा मनयली आनी आतांच आमी पळयला गडोत्सव. पोर्तुगीज काळांतल्यान चालू असलेली म्हापशाची रोमटां अजून पर्यंत म्हापशान चालू आसा. तर पळोवया म्हापशाची रोमटां. ही आमची रोमटाची जी परंपरा आसा ही पोर्तुगेज काळापासून चालू आसा. हिंदू धर्माची आमची परंपरा पोर्तुगेज टायमा पासून जेन्ना पोर्तुगेज आमकां हिंदू धर्माक कांय करूंक दिनासले तेन्ना पासून ही आमी इत्रूज म्हणून सुरू जाले त्या सायडीन सावथाक. आनी आमच्या ह्या बार्देस तालुक्यान पेडकार आनी वाडकार हांची 2 आमची रोमटां जाताली. आमचे रोमाट
वाडकारांचे आनी तशेंच तडकारांचे मागीर आमी शांतादुर्गे कडेन वचून आमचो व्हडलो हें आसता उत्सव आसता गुलाल आसता व्हडलो उत्सव आयज आमचो 9 दिसाचो रोमटाचे मेळ हें वाडकारांचे रोमाट आमचो रोमटो जो पार्टसंगाचो प्रोग्राम आसता सगळे भुरगे लेडीजान सगळे प्रोग्राम नाचतात आनी ही अशी परंपरा अशी आहा की आमच्या जाणट्यांनी केली आहे तशी आमी परंपरा ही सारखी चालू ठेवची आनी अशें सगळ्यांक बरें मागता सगळ्यांनी भुरगे एक सारखे जावचे आनी बरे भशेन ही परंपरा करून घेतली. मंडळी आमी वार्षिक न्हेसता जशें आमचे आजय बी जे न्हेसताले तशें ते बापूय न्हेसूंक लागले आमचे तांकां पळोवन आमी न्हेसूंक लागले आनी आमच्या हे सगळे आमचे सहकारी आहा. हांव आजच्या दिसाचे ह्या शिगमोत्सवाचे सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी आज हो शिगमोत्सव पावणे 10 वरांचेर कर्टेल करपाचो आसा म्हणजे समाप्त करपाचो आसा आनी त्या खातीर पथकाक विनंती करता की तांणी शिस्तीन पावणे 10 पर्यंत पथक आपलें घेवन बस स्टँडाचेर पावचे ना जाल्यार तांकां पुलीस फोर्स आडयलो गेलो वतलो आनी तांकां भायर काडले गेले वता. आमी पयलींच्यान सगळ्यांक क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली सगळ्या मिटिंगांनी सांगिल्लें आमच्या फॉर्माचेर बसून प्रिंटेड आसा की 10 शिगमो बंद जातलो सो सगळ्यांक आमी आव्हान केल्लें की 10 तुमी खंयच्याय परिस्थितीन बंद करचें पडटलें नाजाल्यार पुलीस बंद करतले सो त्या प्रमाणे आतां ते कंट्रोला भायर वताले जेन्ना ते रोमटा मेळूच हांगा सोंपना जाले तेन्ना ते 10 पर्यंत आमचें कशेंच जावपा नाशिल्लें ताजे नंतर चित्ररथ म्हणून ते आमी थंय डिसिजन घेतलें आनी ते बंद केलें. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्या खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.